कोरोनाक लागून काम धंदोना जेवणा खाणाचे हाल जाल्यात बेजारिल्ल्या जुवारी नगर वाठारांतले लोक आयतारा देवले रस्त्यार कंटेनमेंट झोनांतल्यान भायर काडपाची केली मागणी। उद्देगीक वसणुकेंतल्या 2 कंपन्यांच्या कोयराचो कुंकळकारांक जाता त्रास। कोयराचे उदक गटारांतल्यान वता न्हंयेत भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय। गुरु शिष्य परंपरेक भारतीय संस्कृतायेत आसा खाशेलें म्हत्व। गुरु ज्ञानाचो दिव्य स्त्रोत म्हणटा सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामी। योकार हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। एके वटेन काम धंदो ना, दुसरे वटेन लोकांची खाणा जेवणाचे हाल जाल्यात। मांगूर हिला उपरांत आता जुवारी नगरांतूय बॅरिकेड्स घालून वाठार आळा बंद केला। गरजेच्यो वस्तू वेळार मेळनात। कंटेनमेंट झोनांतल्या लोकांच्यो कागाळी वाडपाक लागल्यात। मजगती सरकारान मोल्ल्यांतलो देवूळ वाडो आनी कासार वाडो बफर झोनांतल्यान डिनोटिफाय केला। कोरोनाक लागून काम धंदो ना, बोल्सांतले सगळे पयशे मोडून काबार जाल्यात। हाच्या फुडें करतले कितें लोकांक प्रश्न सतावपाक लागला। प्रशासनाच्या घाळपणाक लागून बेजारिल्ल्या जुवारी नगर वाठारांतले लोक आयतारा रस्त्यार देवले। प्रशासनान आमच्या कडेन पुरायपणान आडनदर केल्या, देखून हातूंतल्यान आमकां भायर काडात लोकांनी मागणी केल्या। लोकांची सारकी तपासणी जायना। कंटेनमेंट झोन असोच उरतलो जाल्यार त्यांच्यो नोकऱ्यो वतल्यो अशी भिरांतूय तांणी उक्तायल्या। कंपनी घेना एक म्हळ्यार मागीर कंपनी म्हणटा तुमी येनाका म्हणटा आमकां कामाक। आतां आमकां लेटर जाय, आमकां हिंगासून भायर सरले बी आमकां लेटर जाय की आमकां कंपनी घेवपाक जाय। कंपनी म्हणटा बिल्ला घाटी बिटी खवे म्हणटा। आतां कितें करतले आमी? ताका सांगूंक सोदता हांव एक विधवा म्हटलें म्हाजो घोव ना आनी म्हाज्या घरान 2 भुरगीं आहा आनी माय आसा। सो हांव वयता जाल्यारूच तेंचें पोट भरता। आनी आयज आमकां हे लॉकडावनाक लागून आमी शॉर्टकट वाटेन देखून बसीन वयतालीं कामाक, ते सुद्दां आमकां हेनी पुलीस थिंगा हाडून आमकां ते सुद्दां वचपाचें बंद केलें। 4 दीस कामाक गेलीं आनी जाले आतां 5-6 दीस जाले आमी घरान आहा। सो आयज आमची भुरगीं उपाशी पडटलीं। आतां कामार जाल्यार कामार आमकां म्हणटा कितें तुमचे एरियान कोरोना व्हायरस जाला, सो तेका लागून तुमकां आमी आतां कंपनीन घेवची ना। कोरोना व्हायरस जेन्ना हे जातलो तेन्ना तुमकां कंपनीन घेतली। आतां सपोज लॉकडावन काडलें जाल्यार ती कितें गॅरंटी की आमकां कंपनी कामाक घेतली अशी? कांय गॅरंटी ना। कित्याक अजून कोणाची टेस्टिंगूय जावना आनी कांय ना। बाकी सगळ्या कडेन टेस्टिंग चालू आहा, खंयचे मेडिसीन वाडटा। आमच्या एरियान कांयच मेडिसीन बीन तसलें कांय ना। जुवारी कंपनीक लागून स्प्रेड जाला हो सगळो व्हायरल आनी जुवारी कंपनी चालू दवरला कित्याक तांकां चड पेमेंट आहा म्हणून। आनी आमकां बंद दवरला कित्याक आमकां लेस सॅलरी आहा म्हणून। 8,000 आमी म्हयन्याक कमयता ती सुद्दां आमकां बंद करून सोडला। सो आमी आमच्या भुरग्यांक कशी पुसतली आनी कशी हे करतली फुडाक? आयज भुरग्यांक भूक लागता, कितें लागता, शॉपां बंद, सगळें बंद। ते आमी खंयच्यान हाडटली? 12 दीस जाले आतां आमकां बंद करून दवरल्या। कोणेच आमकां येवन वासपूस केला ना, बाबा तुमी कशे रावता, कितें खाता पिता, कोणूच हें करना। ताका लागून आमी सगळे आतां रस्त्यार आयल्या। आमची कोणी तरी वासपूस करपाची, तुमच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटा पर्यंत पावपाचें, कितें आमची वासपूस जावची। बाबा तुमी करता न्ही, लॉकडावन मारलें बरें आसा, पूण आमचें रॅशनींग कशें? आतां हांगा बँक सगळे बंद आसा, ATM पयशे ना, मागीर करतले कितें? खंय सावन हाडटले? बाबा तुमी करता न्ही, रॅशनींग पार्ट कसो सॉल्व करा न्ही, कितें तरी दिया। तसो 1-1 किलो दिवनूय जावपाना। कितें तरी दिया, 15 दीस पावता तशें करा। लोक सगळे आतां आमी जे भिल्ला जुवारी नगर रावता पळय, हे डेली वेजीस वर्कर, ते रुमाचे भाडे आसा ते कशें दितले? लोक रावतलो कसो? गरीब लोकांचो रावतले कशें दीस? तुमी जुवारी फॅक्टरी आसा, पयली केस थंय मेळ्ळा, ती कित्याक बंद उडयली ना? ती कित्याक चालू दवरली? पयली ती बंद करपाची। त्रासात पडल्या। तुमकां कितें चड पयशे मेळटा गव्हर्मेंटाक? पयशे मेळटा बरो मेळो, पूण तिका पयली बंद करा। जे पर्यंत तेंच्यांनी लॉकडावन मारला टेस्टिंग कांयच जालें ना। फकत 124 काय 120 इतलेंच हें जालां टेस्टिंग। हेजे मुखार आमचो कांयच टेस्टिंग केलें ना। जोरी तोरी तुमी टेस्टिंग करना जाल्यार तुमी लॉकडावन मारून आमकां कित्याक तुमी भितर घालता? तुमी 15,000 लोक आहा म्हणटा। 15,000 लोक तुमी जरी तर लॉकडावन मारता जाल्यार एटलिस्ट तुमी टेस्टिंग तरी चालू करय। एटलिस्ट कितें तरी बेनिफीट तरी तुमी करय। तुमी टेस्टिंग चालू केलें जाल्यार आमकांय बाबा कळटलें आमच्या वाड्याचेर कोण पॉझिटिव्ह आहा आनी कोण नेगेटिव्ह आहा तो आमकां तरी कळटलें। आमी मागीर मातशें ते लोकांक मातशें डिस्टन्साचेर करून आमी सॅनिटायज बी करपा चालू करतले। कित्याक सरकारा सायडीन आमकां जाल्यार कांयच मेळना। आतां कितें आहा तें आमीच करपा पडटलें। आमची जस्टीस आमकां घेवपा पडटलें। कुंकळे पालिकेचे 4 कामगार आयतार दिसा कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळे। तशेंच एका कामगाराचे फॅमिलीकूय कोरोनाची लागण जाल्या। तांकां सगळ्यांक कोवीड हॉस्पिटलांत भरती केल्या।
सद्याक कुंकळ्ळी म्युन्सिपालिटीचे 4 लेबर पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आसा आनी तांची फॅमिली बी पॉझिटिव्ह मेळ्ळी आसा आनी तांकां कोवीड केअर सेंटरांत शिफ्ट केल्ले आसा. आतां हे लेबर जे आसा हे आमचे कुंकळ्ळी म्युन्सिपालिटीचे बॅकबोन. सो डे टू डे कलेक्शन जे करताले घराघरांनी तें खंय तरी स्टॉप जाल्लें आसा. सो हांव लोकां कडेन मागतां की तुमी बी थोडे आमकां अंडरस्टँड जावचे कुंकळ्ळी म्युन्सिपालिटीक, आनी जो कचरो आसा हो कचरो तुमी सेपरेट करचो. जो वेट वेस्ट आसा हो एक पीठ मारून त्या पिठांत घालचो आनी ड्राय जो आसा हो तुमी प्लास्टीक बॅगां घालून सेपरेट दवरचो. जशें सिच्युएशन अंडर कंट्रोल आयलें की ना रोखडेच आमी गार्बेज कलेक्शन करतले. जाता तितले फास्ट रॅपीड टेस्टिंग करून ज्यो केसीस आसात ह्यो डिटेक्ट करपाचो प्रयत्न सरकारान करचो. आज फातर्पा, बाळ्ळी, कुंकळ्ळी ह्या वाठारांनी मोठ्या प्रमाणे व्हायरस स्प्रेड जाता आनी PSC बाळ्ळीचे डॉक्टर ममता, डॉक्टर काणेकर हे सगळे मेळून बरें काम करता आनी आमकांय बी कावन्सिलरांक सगळ्यांक बरें सपोर्ट करता ते आनीक जें कितें आसा तें आमकां इन्फॉर्मेशन ते दितात. मोल्लेंतले देवळवाडो आनी कासारवाडो आळाबंद वाठारांतल्या भायर काडिल्ल्यांचो आदेश उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान काडला. हाच्या पयलीं ते बफर झोन म्हणून जाहीर केल्ले. पूण मोल्लेंतलो गोड्डेमोळ वाठार अजून आळाबंद वाठार आसतलो. आमच्यो नोकऱ्यो वतल्यो ताका लागून कंटेनमेंट झोनांतल्यान आमकां थाकाय दिवची अशी मागणी मोल्ल्यांतल्या तरणाट्यांनी थळाव्या सरपंचाकडे केली. ते माझ्याकडे येले की आमचं झोन काढ, आमच्या हांगा 24 दीस पुरे झाले. आमच्या हांगा KCB सगळं जाल्लेले ते सगळे दीस जावन येयल्या. आता कोणूच ना आणि आमकां कामासून आमकां गरज आसा. पयलीं आमी 1.5 म्हयनो लॉकडावनान उरले आनी आतां ह्या 5 तारखेपासून आमी सामकेच लॉकडावन. आमच्याकडे मोठ्ठला सरकारान कडसून आमकां थोडेफार अशें कितें हेल्प जालो. एक पोटापुरते तरी आमी जे पुरते आमकां दिला तेंच्यांनी ना न्ही ताका कडसूनय बरो सपोर्ट मेळ्ळो. फक्त आतां अशें कामाचो मोठो प्रॉब्लेम आसा. 6 तारखेचे वता आमकां कामाक जर नेक्स्ट तुमी जॉइन जाणार जाल्यार आमी तुमकां कामाक घेवचे ना. एकलो कोरोना पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यान वेलिंग प्रियोळ पंचायतीन म्हार्दोळ वाठार लॉकडावन करपाचें थारायलां. आमकां हांगासर कोरोनेचो एक पॉझिटिव्ह पेशंट मेळ्ळो तेन्ना आनी तशें थोडे जाण तेजो संशय म्हणून थोडे जाणांक आमचो हांगासर चॅकअपाक व्हरपाचो प्रयत्न जालो आनी चॅकअपाक व्हेल्याय बी. आनी तेजे पयलीं आमच्या कुंकळ्ळ्यांक हांगासर क्वॉरंटायन एक आमचो पॉझिटिव्ह पेशंट मेळ्ळो आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक चॅक केल्ले आमी ते नॅगेटिव्ह येयले. बरी गजाल आहा सगळे नॅगेटिव्ह येयले ते आनी हेजे फुडें सुद्दां आमकां ते नॅगेटिव्ह येवचे पॉझिटिव्ह हांगासर जावचें न्ही. कारण वेलिंग प्रियोळ कुंकळ्ळे ग्रामपंचायतीन जर एक ना हो तर कोरोना व्हायरस जर हांगासर फैलावलो जाल्यार हांगासर सगळे जे आसा ते फॅमिली सगळो परिवार आसा ह्या फॅमिली परिवारा भितर एकट्याक जर कोणाक जाल्यार टोटल ह्या पंचायतीक आमकां तेजो विस्तार जाता. त्या खातीर आमी एका दिसाचें लॉकडावन आमी हांगासर पंचायतीन ठरयलें. तर सरकार करतलो आनी ते आमी पाळटले मनीत जाल्यार तें आज शक्य ना. कित्याक सरकाराची धोरणां आनी सरकाराची जर डिसिजन्स पळयत आनी त्या डिसिजन्सा प्रमाणे जर आज लोक वागपाक गेले जाल्यार ह्या कोरोनाचो फैलाव अशे तरेन जातलो. आनी आज आमी पळयता की इतके पॉझिटिव्ह केसीस मेळून पसून सरकार आज हांगा ट्युरिजम ओपन करपाक उठला. 200-250 सुमार हॉटेल्स ओपन केल्लीं आसा. फायच्यान ट्युरिस्ट येतले. सो आतां ट्युरिस्ट आयले की मागीर म्हणटले कॅझिनोच चालू करुया. सो एकंदरीत हे सरकाराच्या निर्णयाचेर जर आज लोकांनी जर आज डिपेंडंट रावत लोक आज अक्षरशः गांवांनी घराघरान आज केसीस पावतल्यो. सो हेका लागून आज खरेंच लोकांचें कौतुक करपा सारकें आज लोकांनी आनी पंचायतीन मारिल्लो उल्लेख लोकांनी आज सहकार्य दिल्लें आसा. मुरगांव पालिकेचो नगरसेवक पाश्कॉल डिसोजाक कोरोनाक लागून मरण आयलें. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो गोंय मुखेली जुजे फिलीप डिसोजा हांचो हो भाव. कांय दिसां आदीं ताचो कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आयिल्लो. उपरांत ताका ICUत भरती केल्लो. वास्कोचे सिमेट्रींत ताका मातयेक लायलो. गोंयांत कोरोनाक लागून मरण पावप्यांचो आंकडो आतां 7चेर पावला. त्याच्या वचम्यान देवान स्वर्ग राज दिवचा. देवान ते संवसारान कितेंच वर सकयल जाला जाल्यार कसले पातक देखून तेजे उरला जाल्यार देवान म्हज्या पाश्कॉल पाहात देवान ताका बक्षिचो आनी स्वर्गार राजान वचचो. मुस्कान रावपी मोगान भावपी एकवटान रावपी आयज भाव वा संवसार सोडून गेला. पाश्कॉल बाबा वांगडा आमी लास्ट आमची जी मिटींग जाल्लेली आमी त्या दिसा हांव तेज्या वांगडा उलयलेले आनी आमी वांगडाच एकाच गाडयेन आमी घरा गेल्लेली
आणि आफ्टर दॅट अशें कळून येयलें की तो पॉझिटीव येयला आणि ESI हॉस्पिटलान ताका एडमीट केला आणि काल जेन्ना आमकां कळ्ळें की ताका ICUन दवरलो ही इज व्हेरी सिरियस आणि फायनली लास्टाक आमकां रातचें कळ्ळें की ही इज नो मोर विथ अस. पाश्कोलाचें सांगपाचें म्हटल्यार ही इज वन ऑफ द सिनियर मोस्ट कावन्सिलर आणि खूब एक्सपिरियन्स मनीस आणि सगळ्यांक घेवन वचपी मनीस तो, सगळ्यांक बरो करपी आणि सदांच आपल्या लोकां खातीर चिंतपी, सदांच आपले लोकांचे बरें चिंतपी. आयज पाश्कोल आमच्या मदीं ना आतां, हो खूब खूब व्हडलो लॉस आमच्या म्युनिसिपालिटी खातीर आणि तेज्या मनशां खातीर. आयज आमी सगळीं जाणां हांगा येयल्लीं आसा, हांव आतां पावलेलें आसा, म्हजे कावन्सिलर्स बी सगळे जाण येता. हांव इतलेंच मागता की मे ही सोल रेस्ट. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले, सांकवाळच्यान रमेश नायक राऊत आणि मोल्लेच्यान महेश गोवेकार. भारतात एकाच दिसा 24,000 कोविड केसींच्यो नोंद जाल्या. एकूण केसीचो आंकडो 6,73,165 पावला. महाराष्ट्रात कोविड केसींचो आंकडो 2 लाखाचेर पावला, जाल्यार 4 लाख हातूंतल्यान बरे जाल्यात. फाटल्या 24 वरांत 613 जाणांक मरण आयला आणि 14,856 जाण बरे जाल्यात. भारतात आतां मेरेन 6,73,165 केसींची नोंद जाल्या, जाल्यार एक्टिव्ह केसींचो आंकडो 2.44 लाखांचेर पावला. 19,286 जाणांक मरण आयला आणि 4 लाखां परस चड लोक बरे जाल्यात. महाराष्ट्रात कोविड केसींनी 2 लाखांचो आंकडो हुंपला. ताचे उपरांत तमिळनाडूत 1.7 लाख, दिल्लीत 97,200, गुजरातात 35,312 आणि उत्तर प्रदेशात 26,554 केसी आसात. जगभरात एकाच दिसा 1 लाखा परस चड कोविड केसींची नोंद जाल्या. जगभरातल्या एकूण कोविड केसींचो आंकडो 1.13 कोटींचेर पावला. 5.33 लाख लोकांक मरण आयला, जाल्यार 64 लाख लोक बरे जाल्यात. अमेरिकेत कोरोना दुयेंतींचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. थंय सद्याक 27.76 लाख, उपरांत ब्राझिलात 15.39 लाख, रशियेत 6.74 लाख, भारतात 6.73 लाख आणि पेरूत 2.95 लाख केसी आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. सद्याक GVK कोरोना आनी हेर बाकींच्या केसींची हाताळणी करता. ॲम्ब्युलन्सीचो आंकडो उणो आशिल्ल्याचें आयकपाक मेळटालें. अतिरिक्त ॲम्ब्युलन्सी घेवपाची फायल परतून एक्टिवेट करतले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन आयतारा ह्या विशीं ट्वीट केलें. तशेंच भलायकी सचिव नीला मोहनाक सांगून मुख्यमंत्र्या कडेन फाटपुरवण करून अतिरिक्त ॲम्ब्युलन्स घेतले. ह्या ॲम्ब्युलन्सी फकत कोविड दुयेंती खातीर आसतल्यो अशें ताणें ह्या ट्विटांत म्हटलां. गोंयांत कोरोनाच्यो केसी दिसान दीस वाडत आसात. ते भायर 108 हेर बाकीच्योय केसी हाताळच्यो पडटात. हे परिस्थितीत मुळाव्या सुविधांचेर बरोच ताण येता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुंकळे उद्देगीक वसणुकींतल्या निकोमेट आनी सनरायज झिंक ह्यो दोनूय कंपनी बंद जाल्यो. पूण ह्या कंपनींनी करून दवरिल्ल्या कोयराचो कुंकळकारांक बरोच त्रास जाता. सरकाराक हाचें कांयच पडिल्लें ना तेन्ना कोर्टान नाजाल्यार हरीत लवादान हाचो सुमोटो घेवचो अशी मागणी कुंकळेच्या लोकांनी केल्या. फाटलीं 15 वर्सां जालीं हो कोयर असोच पडून आसा. ह्या कोयराचेर प्लास्टिकाचें कवर घातिल्लें, पूण आयज वचून पळयशात जाल्यार कोयरा वयलें प्लास्टीक काबार जाल्लें आसा. पावसाच्या दिसांनी IDCत आशिल्ल्या कोयराच्या डंपांतल्यान हळशिकावण्या उदकाचे पाट व्हांवतात आनी हें उदक न्हंयेक वचून मेळटात अशें तांचें म्हणणें. गेल्या 15 वर्सां फाटीं ह्या कुंकळे ह्या 2-3 पळय जे पळय व्हेरी हॅझर्डस फॅक्टरी हांगा आसात. एक निकोमेट आशिल्ली आनी दुसरी सनरायज म्हणून झिंक आशिल्ली. हे दोनूय सनरायज झिंकाचे आनी निकोमेटाचेर मोठो आमी एक कुंकळकारांनी एक मोठे केल्ले एजिटेशन केल्लें. सनरायज झिंक म्हणून जी एक फॅक्टरी आसा त्या सनरायज झिंक कायमची बंद जावन गेली 15 वर्सां पयलीं. आनीक वता तांणी एक कुंकळकारांचेर अशे प्रकारे सूड घेतिल्लो आसा आनी तो म्हणजे तागेलो पळय सगळो हॅझर्डस वेस्ट आसा तो आपण सायडीक भरून दवरिल्लो तसोच आसा. जवळ जवळ म्हाका दिसता ते 500-600 टन इतलो तांणे हॅझर्डस वेस्ट थंय दवरिल्लो आसा आनी तो तसोच आसा. गेली 15 वर्सां तो तसोच आसा. बांदून वयल्यान लोकांनी बोवाळ केलो की वयल्यान थोडेशे कसले तरी एक प्लास्टीक घालतात आनी बंद केल्ले भशेन करतात आनी लोकां तोंडां बंद करतात. ते हॅझर्डस वेस्टाचे वयले सगळे प्लास्टीक काबार जाल्ले आसा. केन्ना ताजी परत कोणेच ताजी वासपूस केली ना. आनीक
कितलो पावस ताजे वयल्यान गेलो पोच आनी हिशोब ना. आनी आज रोजी त्या सनरायज झिंकाच्या सायडीन आशिल्लो तो हॅजार्डस वेस्ट पावसाच्या उदकान करून ताजे सगळे कोसळून सगळे भायर सून आयला ते सगळे आनी उदकां गेला. रस्त्यातल्यान पळय जे गटार आसात त्या गटारांक भितर सरता सगळे व्हडली व्हाळ कसो जो भायर सरता. आनीक तातूंतल्यान सरळ 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 भायर सरून त्या गटारांतल्यान वचून आमगेले हांगा सावरकट्याच्या न्हंय पळय जे आसा त्या न्हंयक त्या भितर सरता. आता दोन्ही बंद जाल्यो, एक निकोमेट आणि दुसरी सनरायज झिंक म्हणटा ती तेन्ना बंद जाली, पण तेणें जो वेस्ट केल्लो जवळ जवळ म्हज्या हिसपा प्रमाणे हजार्डस वेस्ट थंगा 25,000 टन वेस्ट थंगा आतां गेली 25 वर्सां डंप करून आसा. आनी ह्या वेस्टाक लागून आख्खी जी जमीन आहा ती पोल्यूट जाली. कितले बोवाळ केलो, हे कोर्टान गेलें, गव्हर्मेंटा कडेन घातलें. तेन्ना मुख्यमंत्री पर्रीकरान तर म्हणलेलें की असल्यो जर हॅजार्ड जालो जाल्यार हांगा इट्स लायक अ प्लेस वेर यू कॅन गेट कॅन्सर डिसीज म्हणून, पूण तेणें तें करूं ना. आतां मुख्यमंत्र्यांनी करूं ना. पालिका क्षेत्र आहा त्यो सगळ्यो बांय टेस्ट करूंक पडटल्यो. खरें कितली कोण जाणा कितले तरेचें हें पोल्युशन खंय खंय पावलो म्हणून, जमीन पोल्यूट जाली. सो म्हाका दिसता हेजेर आतां खंय तरी हेजो एक असल्या न्यायालयान किंवा ग्रीन ट्रिब्युनलान एक तेजी दखल घेवपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. परवरीचो आमदार रोहन खंवटेन परतून एक फावट मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर आरोपाचो फारपेट केला. संदीप वद्राकारा आड ईडीची कारवाय ही गंभीर बाब आशिल्ल्याचें रोहन म्हणटा. हातूंतल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या सरकारांतल्यो भ्रश्ट कारवायो उक्त्यो जाल्ल्याचेंय ताचें म्हणणें. एकीकडेन मुख्यमंत्री सेरुला कोमोदिदाद जमीन घोटाळ्यांची चवकशी करपाचें आश्वासन दिता आनी दुसरे वटेन वजरकारा सारक्या लोकांक भाजपात येवकार दिता अशें रोहन म्हणटा. पळयात. अनवॉन्टेड जे इनोसंट पीपल आसा आर बिकमिंग विक्टिम्स टू दिस. ताज्या खातीर हे करता आसतना फाटी वेन आय वॉज अ रेव्हन्यू मिनिस्टर देर वॉज अ लँड आयडेंटिफायड रफली अबाउट 70,000 square meters which was fraudulently transferred with a dead man signing papers. ती रेव्हन्यू मिनिस्टर असताना ही केस पुढे व्हेली अँड आय स्टार्टेड एक्टिंग ऑल्सो अपॉन इट. रेव्हन्यू मिनिस्टर नासतना आनी एक केस लायटीक आयली आनी त्या हातून सुकोचो सरपंच संदीप वजरकर वॉज इन्वॉल्ड इन दीस होल थिंग. म्हणून त्यांना कुमुदादीन बोवाळ केलो. कुमुदादीन पुलिसेक FIR घालून घेतले. बाब रेजिनल्डान असेंब्लीन काढले. आय ऑल्सो सपोर्टेड दिस पर्टिक्युलर इश्यू. सो इमिजिएट एक्शन नीडेड टू बी टेकन. Same people along with these cronies are involved in hill cutting, बारीक plot करून विकप, orchard plots, no development zone and plots, हे करप. ताजेर एक्शन जावचे म्हणून I strongly took it up. त्या टायमार BJP instead of acting upon it, the chief minister who says zero tolerance to corruption found it right की they purified them by taking them into BJP. So तांचेर एक्शन घेवच्या पेक्षा तांकां भितर घेतले आणि they took them into BJP and just closed the case. ईडीची जी केस जाल्या must be directions from the Prime Minister's office for acting on this case because ED coming into these cases and attaching properties is very noteworthy. ED म्हणलं entertainment department नाही, ED म्हणलं enforcement directorate. And enforcement directorate only takes care of cases which are very high profile. We are talking about चोक्सीची केस, we are talking about विजय मल्ल्याची केस, we are talking about दाऊद इब्राहिमोची केसी. ह्यो हाय प्रोफाईल केसीस हे ED हँडल करतात. आणि सेंटराक असून बीजेपीचो सरकार सेंटराक आसा. लॉट ऑफ पीपल थिंक दॅट ईडी इज मॅनेज्ड बाय द सेंटर अँड द गव्हर्नमेंट देर. टुडे इज अ एक्झाम्पल दे आर सेट बाय एक्टिंग अपॉन अ केस वेर द सरपंच has joined BJP, the government in Goa is BJP and the government in center also is BJP. So that action proves that they have acted upon a case which was a loss to the exchequer. And what issue was enforcement directed an action they घेतला by attaching the property is very noteworthy. I would thank the PMO office for having acted upon swiftly and ensuring that justice is prevailed. Enforcement director and the whole team for having done a wonderful job of creating an example to the rest की असली दीस खपना. कर्मा म्हणटा ते शेवटी घुवन हांगा परत येताच आणि ते आज देवान दाखयल्लें आसा. आमचो मुख्यमंत्री आतां तरी त्या कडेन मागता की द मॅन हू टॉक्स अबाउट झिरो टॉलरन्स टू करप्शन ऑन इंडिपेंडन्स डे needs to now show his true colors and that colors will be seen in coming days. तो एक्शन घेता काय घेना, ह्या केसीचेर फुडें कितें करता काय करना, एज अ लिडर एज अ होम डिपार्टमेंट वेर द केस इज विच बिलोंग्स टू हिम तो कितें करता हें दिश्टी पडटलें.
ED unfortunately cannot be used by him. But he has been vindictive enough by playing the Chief Minister is vindictive enough to play his local politics by using Home Department, using his people, arresting people at night. सगळ्या असले बांगडे खूप केले आणि हांवें स्वता भोगला. So that vindictiveness what he is trying to play in Goa is getting cut short. And where he is trying to protect the people who need to be made accountable, तांकां आज देवादयेन आज ईडीन एक्शन घेवन एक एक्झाम्पल तयार केल्लें आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. कृत्रीम पद्दतीन रसायनाचो वापर करून फळां पिकयतात अशी कागाळ जाताली. हे फाटभुंयेर मडगांव मार्केट आनी म्हापशेच्या यार्डात पळोवणी जाली. म्हापसा यार्डांतले सुमार 10 दुकानांनी ही पळोवणी जाली. मडगांव आणि म्हापशेच्या यार्डात जाल्ले पळोवणे विशीं भलायकी मंत्री विश्वजितान ट्वीट केला. पळोवणी केल्ली असली तरी दुबाव मारपासारखी एकूय घडणूक लक्षात आयली ना. विक्रेते पारंपारीक पद्दतीन फळां पिकयतना दिश्टी पडले. जतनाय म्हणून कांय पिकलेल्या फळांचे नमुने घेवन ते अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या लॅबात धाडल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. शेनवारा राती कडेन जाल्ले चकमकीत भारतीय सैनिकांनी पाकिस्तानाच्या 2 दहशतवाद्यांक जिवेशी मारले. भारत चीन शिमवाद पेटल्या उपरांत आता पाकिस्तानूय भारता आड आपलो मोर्चा उगडला. ताका लागून पाकिस्तान शिमावयल्यान जावपी फारपेटांच्यो घडणुको फाटल्या कांय दिसांत बऱ्योच वाडल्यात. हे चकमकीत भारतीय सुरक्षा दळाचो एक सैनिकूय जखमी जालो. जखमी सैनिकांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. कुलगात दहशतवादी लिपून बशिल्ल्याची म्हायती मेळटकीर भारतीय सैनिकांनी ह्या वाठारांत सर्च ऑपरेशन राबयिल्लें. पोलीस, आर्मी आनी CRPFच्या जवानांनी एकठांय येवन ही कारवाय केली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गुरू शिष्य परंपरेक भारतात खाशेलें म्हत्व आसात. कितल्याशाच वर्सां सावन ही परंपरा चलत आयल्या. गुरुपुणव हो आपल्या गुरूक दक्षिणा दिवपाचो दीस. गुरुपुर्णे विशयी सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामी कितें म्हणटात ते पळयात. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरुपौर्णिमा, आषाढ शुद्ध पौर्णिमा, व्यास पौर्णिमा म्हणून आपण सगळेजण साजरी करतो आहोत. हजारांनी वर्षांचा इतिहास सनातन वैदिक धर्माला आहे. कोणापासून, कोणी व्यक्तीपासून हा धर्म किंवा संस्कृती उदयास नाही आलेली आहे. या सगळ्याच्या मागे ईश्वर आहे, ईश्वरी सत्ता आहे. ज्या ईश्वरी सत्तेने हे ज्ञान ऋषीमुनींच्या किंवा तपश्चर्या करणाऱ्या तपस्वींच्या माध्यमातून तुम्हा सर्वांपर्यंत हे ज्ञान पोचवलं, जीवन पोचवलं, जीवनात जगण्याचं श्रेष्ठत्व समजावून सांगितलं, अशा या सगळ्या पूर्वसुरींची ही परंपरा आपण सगळेजण चालवत आहोत. आदिगुरु भगवान शिवशंकर यांनी आपल्या पत्नींना सुद्धा म्हणजे भगवती पार्वतीला गूढ अशा प्रकारचं हे ज्ञान, विश्वाचं सर्वश्रेष्ठ असलेलं हे ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करण्याच्या अगोदर भगवतीला सांगितलं की तुला शिष्य होणे आवश्यक आहे. पत्नी म्हणून काही गोष्टी आध्यात्मिक आपण नाही सर्व लोकांना सांगू शकत. किमान पत्नीला सुद्धा आपण सगळ्याच गूढ गोष्टी सांगू नाही शकत अध्यात्मातल्या. म्हणून जर माझं गुह्य गूढ गोष्टी तुला जर समजावून घ्यायच्या असतील तर त्यासाठी तुला मला गुरु करावा लागेल. गुरु म्हणून तुला मला शरण यावं लागेल. गुरु होणे तेही शिष्यालाच शक्य आहे. त्यामुळे एक शिष्य ज्यावेळी गुरूंकडे सर्वस्व अर्पण करतो त्याचवेळी तो आणि वेगळा राहत नाही, त्याचं जीवन गुरुमय होऊन जातं. हे आहे महात्म्य गुरुपौर्णिमेचं.
या गुरुपौर्णिमेला व्यास पौर्णिमा, ज्यांनी सगळ्या थरातील सगळ्या विषयांचं आजचं जे विज्ञान आहे ते खूप म्हणजे तोटक आहे. आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.